नमस्कार. हांव सुचित्रा यश शेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीक तुमकां सर्वांक स्वागत. आजी आमी जागृत जगताचे 17चे उपाख्यान म्हळ्यार 17th एपिसोडायन पावल्याचे. आज आमगेल संगात आसाची प्रसिद्ध ह्युमन रायट्स ॲक्टिविस्ट अँड मेंटर डॉक्टर रविंद्रनाथ शानभाग हांणी. डॉक्टर मम्मा तुमकां हेच्या उपाख्यानात स्वागत. नमस्कार. डॉक्टर मम्मा आमगेली फुडली उपाख्यानांतू म्हळ्यार हाजे पयले उपाख्यानांतू आमी ज्येश्ठ नागरिकां विशयार तुमी आमकां सांगिल्लें आसा. तांगेले एक सिनियर सिटिजन्स वेलफेअर अँड प्रोटेक्शन ॲक्टा विशयी तुमी सांगिल्लें आसा. हे आमगेले उपाख्यानाक भारी प्रशंसा मेळिल्ले आसा आनी तुमगेले कामा निमित्त जनाक भारी संतोष जाल्ले आसा. हाजे विशयार तुमी मस्त उत्सुकताय आमगेले विक्षकाल मनांतू वडोवन हाडला. इत्या म्हणल्यार आमकां ते उपाख्यान पळयतरी मस्त जनाले एक शुभाशंसन आयला म्हळ्यार प्रशंसा आयला. कसं म्हळ्यार असल एक काम तुमी कोरता जाल्यार तुमकां तें एक तितलें एक चांग काम तुमी केलां म्हूण सांगून. तशें आसतना आज आमी आमकां आमगेल्या विक्षकांक तुमी कसा विशयार माहिती दिवच्या इश्यू पावताची. एका जावन गे न्हू सरकार आतां गे न्हू कितले सपोर्ट मेळटा की तितले मेळ्ळा हांवें म्हळ्यार प्रश्न दोनी जावन गे न्हू असल कामाक जनाने सोसायटीने तांगेल कसं रिॲक्शन तांणी कितले हेल्प केला और ते पार्टिसिपेट केला म्हळ्यार दोनी विचार. तिनी विचार कसं म्हळ्यार हे ज्येष्ठ नागरीक आसा पळय तांकांय ಸ್ವಲ್ಪ नमुने सहना आनी ಸ್ವಲ್ಪ नमुने पेशन्स मागीर असल पुरो तांकां जावका. कित्याक म्हळ्यार एकय सायडा तांकां प्रॉब्लेम पळोवचें जायना. कितलींच सिनियर सिटिजन्स आमगेले आयले तांणी ते पेपरार वाचून येवचे जाल्यार आमी समज आलोचना करतना तांणी कितलें ताका कारण म्हण सांगून स्पश्ट करता. त्या निमित्त फर्स्ट ऑफ ऑल खंयची केस आमी घेवयत खंयची घेवची नज असो प्रचार करचो भारी आवश्यकता आसा. ताजे विशयान तो हांवें एक ಸ್ವಲ್ಪ वेळ तें हांव सांगचें. त्याची तुमी सांगचे प्रमाणे केन्नाय चेडूवालेची समस्या न्ही वरिश्ठ नागरिकाले समस्या आसता त्या आमी जगून मेजून पळोवका म्हूण म्हणचे. पळय एक खंयचे समस्येक एक सायडा तेको कारण न्ही आनी रातपाल भितर जावचें न्ही तें ओवर द इयर्स कितकी म्हयने वर्स त्या परत चोल यू नो ते सेन्सिटिविटी वता. ते रिलेशनाक एक सेन्सिटिविटी येता. आवसूक दूख जाल्यार पुताक दूख जाल्या म्हणके पुताक दूख जाल्यार आवसूक दूख जाल्या म्हणके अशें पळय ते उर तें वायट जावन वचून न्हू कडेरी असल परा डिस्प्यूट जाता. त्या निमित्त आमी तागेल सम्म आगेल चुकी तागेल सम्म असल करता न्ही. एकय कसं म्हणून जाल्यार आमी तांगेल चुकी तांकां मात्र आतां आवसू बापूसू चेडूं येता म्हणलें क्या और चेडूक आमी आडयतात. आमगेले हांव कन्सिलेशन ऑफिसर जाल्या निमित्त तांकां समन करचें रायतास म्हाका. तांणी आयिल्ले तेन्ना आमी प्रत्येक लेत्राक तांगेली चूक उलयनाची. आतां आवसू चूक पुत्तार आतां उलयत म्हणून पळय जाल्यार हांव केलें सम्म म्हूण तांकां माथ्या येता. तशीच पुत्तान केलें सम्म म्हूण सांगून न्हू आमी सांगनाची ते सांगली म्हणून जाल्यार आमगेले माथ्या येता कशें म्हळ्यार जाल्यार आमी मस्त चूक केला की म्हूण सांगून. त्या निमित्त आमगेले एक क्रम आसा ते कावन्सिलिंगाचे एक पार्ट ते जावन ते आमी सिस्टमॅटिकली सायंटिफिकली केले निमित्त आमगेले देखून न्हू ते केस भायर गेले कुडले आवसू पूत तांणी ओटूच काय म्हणून आमकां मन शिवाय तांणी विंगड जावन गेल्यार आमी कसले पुरुशार्थ सादिशिल्ले म्हणजे जायना. तें मनांत दवरून न्हू आमी म्हळ्यार फुडले पटी हांव सांगिल्लें फर्स्ट सावित्रमाल केस देखून स्टार्ट जाल्लें म्हूण सांगून. ते सावित्रमाल केस आतां पळयात तुमी त्या केसान तूं 86 वर्सां बायल मनीशी तिका 8 जन चेडवांनी तिका मोस केले ते पर हांव मुवीर येयला फुडली मोस करून न्हू कडेरी असिस्टंट कमिशनरान ऑर्डर दिलें म्हळ्यार ते पुताक थंय घेवन भायर घालका. तिगेले
तिगेल सामान म्हण बसत आशिल्लो त्या पुरो ताणें हाण दिवका अशें पुरो ऑर्डर जालें. 1 वर्स 1.5 वर्स तरी हाडून येयलें ना ताजे पयलीं हायकोर्टाक गेला. एक पटी हें कायद्याचें जजमेंट हायकोर्टान तूं क्वेश्चन केलें मागीर कितलो वेळ वचूंक सांगूं जायना. हें 2-3 म्हयने जावं 4 म्हयने भितर जाता, फास्ट ट्रॅकार जाता. थंयचे मुखेल मागीर कसं वचोंक कळना. त्या निमित्त हें ही सावित्र माली केसान धरया कितले कश्ट जाले म्हूण सांगले कडेन री उडपांत तूं आशिल्ली तिगेले कडेन आशिल्ली. हांव तातळ वचून पळयत आशिल्लो ती पटी तिगेलें आशिल्लें मिगेल सामान म्हाका मेळ्ळें वचून करून. पळय नेक्स्ट आनीक पिक्चरान तूं तिगेलें एग्जायटी पळय समज करता म्हाका न्याय मेळ्ळा तिगेले कडेन बसल्या ती न्याय मेळ्ळा वय जाल्यार ह्या न्यायान तूं मिगेल सामान कसरे ना मिगेलें देवा पुजे तर मिगेल बामणान मिगेल फॅमिलीच्यान आनी तांणी पुरो दवरलें तें पुरो घेवन गेला. त्या समय तो आण दिना म्हूण सांगिल्लो. ताजे व्हिडियो काडला आमी. ते व्हिडियो तुमी पळयत स्पश्ट जावन पळयत. ಹೋಗ್ಯಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ ಗಿಮಾನ್ ಎಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸಾಮಾನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವ ನಾವು. ಅವ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೋಗಿ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಏನು. ಈಗ ಸಾಮಾನು ಇಲ್ಲ, ಹಬ್ಬ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಎಂತ ಮಾಡುದು? ದೇವರಿದ್ದಾರ ಒಳಗೆ? ದೇವರೇ ಕೊಂಡೋಗಿದ್ನಂತೆ, ಎಲ್ಲಿಗೂ ಕೊಂಡೋಗಿದ್ನ. ಪಾತ್ರ ಬರಲಿದ್ದೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಈ ಪಾತ್ರ ಬರಲಿಲ್ಲ, ದೇವರಿಲ್ಲ, ಬಂಗಾರ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಎಂತ ಉಂಟು ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತಾ ನೋಡ್ತೀನಿ. पळय तांगेली एंग्जायटी पळय तिका न्याय मेळ्ळा तिगेलें घर वापस मेळना पुरें मेळना जाल्यार घरा आशिल्लें सामान पुरो ना. एक केसान तूं कोणाकय मागचें पडोवचें तुवें आमकां मात्र न्ही कोर्टाकय पडोवचें जातवें आनी पुलिसांच्याकय पडोवचें जातवें. हें केसन म्हूण सांगलें म्हाका समाजाच्यान येवका म्हूण म्हाका एक आशी. अर्दें आतां तिका एक न्याय मेळ्ळो म्हणून कोर्ट ऑर्डर मेळ्ळें घर तिगे नांवार तुका पुत्तान काडलेलें तें वापस मेळ्ळें जाल्यार ती वापस मेळ्ळें घरांत तूं तिगेलें कसनय ना. देवान पुजे सामान काडना कसनय ना आनी ऑर्डरान तूं ताजे विशयी मेन्शन ना. म्हण ताका वकील सांगता ती ताजे विशयी कसनय मेन्शन ना. तूं दिवका कसो लायक जालें पुरा. तेन्ना न्यायूय मेळटा न्यायूय दिला आमी म्हूण म्हणचें जायना. ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ हे असिस्टंट कमिशनर पुरा आसा पळय तांणी लॉ ग्रॅज्युएट्सनी तांणी पुरा एग्जामिनेशन पास IAS और KPS पुरा पास जावन हिंगा आयले तांकां एक जजमेंट बरोवचें एक रायट दिला. तांणी कशें म्हळ्यार टॅक्निकली पॉसिबिलिटीज दे टॅक्निकली दे मे एर समवेर ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ ಕಾನೂನಾಗಿ ಸಮ ಮಾಹಿತಿ ನಂತಿಲ್ ನಿಮಿತ್ತ ಕೃಷಿ ಬರೋಕ म्हण ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಿತ್ತ ते चूक केल्ले तेजी चुकीदोरगी गेलो ऑपोजिट पार्टी लॉयरवर गेलो हायकोर्टाक घालता. लूप होल्स पडोन हायकोर्टाक घालचे. ताजे कितें अशी हांव आनी डॉक्टर शिरीश गोयल म्हूण आशिल्लो चीफ सेक्रेटरी ऑफ महिला मक्कळ कल्याण इलाके आमी पूर्ण डिस्कशन केलें तें कशें करचें म्हण तांकां ट्रेनींग केल्यार मात जाता म्हूण सांगून तो म्हणालो ट्रेनींग कशें दिवचें कोणाक दिवचें ताजें कितें तें काम बेगीन बरें येयलें. तुमी ताका असिस्टंट कमिशनर डेप्युटी कमिशनर सुपरिटेंडंट ऑफ पुलीस मागीर सब रजिस्ट्रार ऑफिसर म्युनिसिपालिटी चीफ तांकां पुरो येना म्हूण सांगून ताणें 5 सेमिनार अरेंज केले. एक मंड्यांत एक बेळ्ळारींत एक बेळगांवांत एक अशीच 5 डिविजनांत केलें. आनी मात्र न्ही म्हाका एक रिक्वेस्ट केली ताणें तुजें बूक बरय जजमेंट कशें बरोवचें म्हूण सांगून त्या जजमेंट त्या बूक ते फ्री जावन घेवन प्रति एकल्या मेळका. महिला मक्कळ कल्याण इलाके गेल्यार हें बूक मेळटा तुमकां. तांत अबावट 100 and odd पेजीस आसाची तांत प्रति एक पेजान एक जजमेंट दिलां हांवें. ते जजमेंट कशी बरोवचें और हे जजमेंटान कसं कसं जालें हें तें पुरा बरोवचें. हें अधिकारींक मागीर गव्हर्मेंट ऑफ तुगेलें इम्प्लिमेंटेशन ऑफिशियल्सांक
इम्प्लिमेंटेशन म्हळ्यार एक्झिक्युशन. ते कशें म्हूण सांगता हांव. आतां असिस्टंट कमिशनर एक ऑर्डर करता, तिगेले घर ती वचपाक तुका सब रजिस्ट्रान ती घर मातशें करता म्हणून. ते सिनियर सिटीजन अंतल्यार पडल्या म्हणलें क्या येवच कशी. खंय वचचें तिणें व्हरता खंय वचचें. हांगे पुरो ऑफिसा वचून जमाय घालचें हें तेका जावचें बी. ताचे खातीर एक इम्प्लिमेंटेशन करशाक एक जाल्लें. कानूनान तूं आसा, कायद्यांत आसा जाल्यार गव्हर्मेंटान अपॉयंट कर न्ही. केन्ना 2015 थंय कर न्ही. ताचे खातीर हांव अपास आर्टिकल्स बरोवंक येतालें. महिला मಕ್ಕಳ कल्याण इलाख्याचो तूं ती मिनिस्टर आशिल्ली उमाश्री म्हूण सांगून त्या आर्टिकल बरोवन न्हू कित्याक म्हण सांग हांव कितले फावटी बरयलें रे पार्ट बाय पार्ट. विशालाक्षी म्हूण सांगलें बेंगलोरची तिगेले पुत्तान पुरान हें करून न्हू अन्याय करून हें तिगेली आस्ती पुरो भायर भितर घालून घेवन ती घरा देखून भायर घालून पुरो केलें. हें उडपान तूं हें जालें पूण जाल्यार बेंगलोरान तूं तें तशें जावन न्हू आमकां असल केस आसा पुरो आसा पळय कशें चलूंक आशिल्लें गव्हर्मेंटान कशें करता आशिल्लें. मात न्ही सोसायटीन कशी रिएक्ट करता आशिल्लें म्हूण सांगून हांव एक आर्टिकल बरयलें. तें फुडलें आर्टिकल पळय अशें आतां हांगा क्लियर जावन दिसता तुका ती एक केस सन करून दिलें कशें म्हळ्यार एटलिस्ट लेट द पीपल आयडेंटिफाय. आतां हें तांणी सांगचें बद्द म्हूण आमी घालेलें न्ही. न्याय जावंक म्हूण म्हणटाची आतां न्यायदानाक असिस्टंट कमिशनर आसा, गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स आसात, तांणी पुरो आलोचन करपाक विशय कोण चूक केला कोण चूक करनी म्हणाले विशय सांगना हांव. कित्याक म्हळ्यार कितलीय फावटी चेडूं चूक जायनाशी ते चूक म्हूण सांगता. आतां पळयलें न्हू तुमी तांतू म्हळ्यार दोनीचे तो एकलो क्रिश्चन तो हांगा दाखोवन घेवन केम्मण्णा म्हणपा दाखोवन घेवन ताका एकल्यान आपणाला आगे चेडूं अन्याय करताशी सर तागेले चेडूं पुरो दुबायंत आसाशी हांगा आसाशी हाणें आज ती कापण अशी तांणी पुरो कसं करून घेवन गेले अशी म्हूण सांगलो. कोणाकय पळयलें तें बद्दल अशी दिसता. कोणाकय पळयलें रे हें बद्दल कसं जालां म्हूण सांगलो. मागीर पळयतना हांव कसं गेलें हांव कन्सलेशन ऑफिसर जाले निमित्त तांकां फोन केले आनी म्हाका हांव अशी डॉक्टर शानबाग म्हूण सांगून अशी एक्सप्लेन करून घेवन तुमगेलो हांव हांगा आयला तुमकां गोत्तस तुमी कसं की प्रॉब्लेम केला की म्हण लेखता तो कसं म्हूण गोत्तस म्हणून तांगेले इमिडिएटली फोन मात्र डॉक्युमेंटय भेटून दिलें. सर त्या कापूर घेवन आयिल्लें पळय तो एक लँड डीलर आगेलो आज ती तोपड मारच्या पळय सर आमकां कळ्ळें तें क्लू जालें म्हूण सांगून ताणें विकनाशी आमी तें एक प्रॉब्लेम हें ताका एक स्टे घालून घेवन आयलांची तें ताजे खातीर ते एडवांटेज घेवचे खातीर तो तुमगेलो आयला तो लँड डीलर चिके पळयाची म्हूण सांगून पूण हें पूण आमकां पळयलें बरेंशें दिसता. तुमी ते कितले कोलम क्वेश्चन पळोवप म्हूण दिसता म्हाका. म्हळ्यार तुमी हात घालत जाल्यार आनी त्या कसले तुमी असले आलोचना येनातली जाल्यार अन्याय जावपा म्हूण जेता चेडवांक खंडीत. आतां तेच केसान पळय तुमकां तांणी आसतना एक केसान आमी एक्सप्लेनेशन दिलां. वी आर नॉट ब्लेमींग द बॉयज पुत्तान केलेलें समून तें कितें म्हळ्यार अन्ना कशी पुतलाय सुरू घेवन कोणके आस्ती मारचे बदलाक आनी तांणी प्रूफ दाखयलें सर पर मंथ 50,000 रुपया पेटयता आसाचे 50,000 ताका कसलेंच मेंटेनन्सा प्रॉब्लेम ना प्रोटेक्शना प्रॉब्लेम ना ताका एकच कसं म्हणून सांगलें कोणकी ताका वार घालून घेवन आस्ती मारच्या पळयता आसा म्हणून. तशीच पळय ती एक केस सांगतो आमी ताका सिस्टमॅटीक जावन घेवन वच्चें आसा कशी म्हूण सांगून त्या खातीर सांगचें. नेक्स्ट पळया आतां आदेश भितर अनुष्ठान आयला. आदेश आसा गेले कमिशनर अनुष्ठान करचें जायना. त्या पुरा ऑल ओवर कर्नाटकान तूं मस्त पेपरार आर्टिकल्स हें तें बरोवन घालें. तांकां समज कशें जालें म्हूण जालें रे गव्हर्मेंटाच्यान कशें लेखलें की म्हूण म्हाका गोतला हांव तांकां अटॅक करता की अशें म्हूण लेखलें की कशें की तांणी म्हाका एक अवॉर्ड घोशण केलें राज्योत्सव अवॉर्ड म्हूण सांगलो. हांव पळय
हांव ताका आनी म्हाका संबंद ना, हांव वाडून गेना म्हणून तांकां गुतना शेशी पड म्हाका वतना जाल्यार हें आय टूक एज ए एडवांटेज. हांव एंडोसल्फान चेडूं म्हाका तुमी न्याय दी न्ही, सिनियर सिटिझन्साक न्याय दिवची वेवस्था कर न्ही, कल्याणाधिकारी नेमक कर न्ही, प्रत्येक गांवांत तांकां ट्रेनींग ना, हें ते पुरो दिवचे बदलाक तुमी राज्योत्सव अवॉर्ड दिता ती, हें केले शिवाय राज्योत्सव अवॉर्ड घेना म्हूण सांगून ते रिफ्यूज केलें हांवें. तांची निमित्त कितलें जालें म्हूण जाल्यार विदीन 1 month पुरा स्टेट डिस्ट्रिक्टांत कल्याणाधिकारी नेम जाले. बूक प्रत्येक डिस्ट्रिक्टाक बूक कोण जावं जाल्यार वचून घेवन महिला मಕ್ಕಳ कल्याण इलाक्यात घेवन बूक घेवन येता म्हूण गव्हर्मेंटान अनावन्स केलें. असल मस्त जावचें म्हळ्यार हें एक स्ट्रॅटेजी म्हगेलें. गव्हर्मेंटा बुद्धी शिकोवका, गव्हर्मेंटा इन्सल्ट करता म्हणलें न्ही. तांगेल करायचं काम काडूक न्ही हांव अशी बरयल्यार करनाशी. अशी पळय ती उमाश्रीक ती तेन्ना महिला मಕ್ಕಳ कल्याण इलाकी 3 फावटी अपॉयंटमेंट घेवन ती चुकून घेवन खंय गेल्या. मागीर ओपन लेटर बरयलें मागीर जाग जाली. न्ही हांव तशी न्ही अशी न्ही ते पुरो पूण आमकां गती ना तें. म्हाका कसं म्हणचें न्याय मेळटा. कायदे केलो हांव न्ही, कायदे केलो तांणीच. तुम्ही कायदे करून घे न्हू, ते कायदे इम्प्लिमेंटेशन करना म्हणून जाल्यार कसं प्रयोजना. ते कोणाला किती रसची कायदो सी दीस इज हाव म्हगेलें अप्रोच तें. आतां एक त्या मागीर सगळेच गांवांत प्रचार जाले, म्हणल्यार सगळे राज्यांत पुरा डिस्ट्रिक्टांत प्रचार जाले. पुरा डिस्ट्रिक्टांत सेमिनार्स कंडक्ट केले. हांव 72 सेमिनार केला सगळे ऑल ओवर कर्नाटकांत. तशें जाल्या निमित्त बसले जनाक विल्ल बरोवका म्हूण कळ्ळें. हें तें पूण सांगून न्हू एक बायल मनशान येवन म्हगेल्या विल्ल बरयलें. सर तुगेलें पळय घेवन म्हाका दिसता हांव एक विल्ल बरोवका म्हणली. जायते म्हूण तुका तिका हेल्प केलें. विल्ल म्हळ्यार तिणें मोडचे नंतर तें इम्प्लिमेंटेशन जावका वय जाल्यार तीच बायल मनशी सादारण एक 3 म्हयने नंतर येवच्या जाय न्ही तिका म्हाका फोन येवन म्हाका रक्षण करता. कशें जालें म्हण हांव विल्ल म्हगेल 3 जन चेडवांक वांटून दिवन घेवन बरयलें जाल्यार म्हगेल नातीन येवन घेवन ते सगळेच लपटायसून गेले अशी. सगळे तिके एकल्याल्या नांवार केलें ना म्हण. तें कशें जालें तुका कळ्ळें वे म्हण. मागीर पळयतना हें पळय हीच बायल मनशी ती कितली तरी जाली म्हूण सांगल्यार कडेन तिका ते नातीन तिगेली बारीक मोगाच खंय ती नाती तीन ही तिणें अन्याय केला म्हूण सांगून तिका कोण घेवन शॉकार ती तिका तिगेली स्मृती आनी ते पळय गेलें असल प्रॉब्लेम जालें. तेन्ना तिका आमी मस्त समाधान केली. तूं कसलेंय भिवू नाका मा, कितलें समाधान केलें येस पळय तिणें कसं केलें म्हण सांगता हांव तुका. तिणें त्याच मिगेल मनान ते आशिल्लें एक पंता विल्ल बरयतरी 3 जण चेडवांक म्हूण बरयतरी मागीर ते नातयेन कशी ते भितर जाल्ले. कशें केलें म्हळ्यार तिणें डायरेक्ट जावन गेली तिगे अन्नाक आनी आज्जीक दोग जाणांक आपूण घेवन मुलगी सब रिजिस्टर ऑफिसाक गेली. आनी मुलगी सब रिजिस्टर ऑफिसान तूं तिगेले अन्ना घेवन तिगे आज्जी देखून अन्नाक ट्रान्सफर गिफ्ट दिता. पूत पळय कोणें ऑब्जेक्शन करचें ना हें करचें ना कशें ना. एक म्हयनो तिगेले पुताक तो इलिटरेट आज्जी इलिटरेट पुतो इलिटरेट पुताक कळ्ळी कसं हें म्हण सांगून तो म्हणाले ते गव्हर्मेंटान कसं की एक कॉन्ट्रिब्युशन येवचें की पुरा रैतांक एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी कोण कोण आसा की तांकां पुरा मोदी गव्हर्मेंटान कसं येवचें आसा की म्हूण सांगून ताका मागण केलें. सब रिजिस्टर ऑफिसान घेवन आज्जी देखून घेवन अन्न हाडयलें जालें न्हय. तेन्ना RTC पुरो तिणें वचून घेवन चेंज केलें. आज्जी नांवार आशिल्लें RTC अन्ना नांवार केलें. आनी 3 म्हयने नंतर वापस अन्नाक आपूण गेली आपली आज्जी ना अन्ना आनी हीन आनी अन्नान वचून घेवन अन्नान एक गिफ्ट डीड केला म्हूण केलें. अशें 3 म्हयने भितर 2 गिफ्ट दिता. न्ही ते तशी RTC आनी परत चेंज करचें तितलें सुलभ तितलें सुलभ ना. तांणी नोटीस सोडका म्हूण आसा हांगेल कडच्या कोणाकय नोटीस न्ही जाल्यार ते कशी चला म्हूण सांगून रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान सांगता शिवाय हांव सांगचें न्ही तें. कोणाकय उपळयलें करता तातूंत कितलें ब्रायब करप्शन पूण आतां हांगा 2 पटे शिफ्ट जाल्यार
एखादा आजी दाखोवंक पुता दाखोवंक दात्तीक दत्त म्हणटना कोणाकय नोटीसय येयली म्हणून जाल्यार हें कसं इम्प्लिमेंटेशन. सो त्या निमित्त तिगे फोन आयले कुठले आमकां शॉक जाले म्हूण सांगून हांव तिगेले घरकट चमकलो. ती त्या वेळारीच पळय ती सादारण कोमा गेल्या म्हणजे कितें जालां म्हळ्यार कॉन्शियस आशिल्ली. ते विडियो पळयले तुमकां ಕೋರ್ನಿ ಏನು ತದನಂತರ ತಗೆಲೆ ದುವೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ टॉप म्हणटा अय्यो म्हाका कसनय गुतना सिन्सियरली म्हणटालो हांव तुमी कशी करचे तयार आसा म्हणून सांगून. वेन आमी एस्टेट कमिशनर कोर्टाक गेले, एस्टेट कमिशनर कोर्टाक ते भितर पेपरार पूर आयले. ती बेंगळूर आशिल्ली ती उडपा येवचें देयना, फेस करचें देयना. ते केल्यार पुरो एक्सपोज जाला. वय आनी पनिशमेंट जाता कित्याक कसलें का पनिशमेंट तांणी करूंक शिवाय वय पण हांव न्याय दितना म्हगेलें नाकालें तें येता. आनी तांणी तें पाप केलें अन्याय केलें पनिशमेंट दितना म्हगेलें एक जन्म पुरय दिसना. अशें हांव न्ही न्हू ते बापसू येयलें. बापसू न्ही औसुक न्ही सुरवेक हिगेल दाखोवन बापसू गेले. बापसू दाखोवन आयज करचें वापस अर्जी केली. त्या अर्जी करून न्हू तिगेले तिका नोटीस वच्चे फुडें ती अर्जी मेळ्ळी. तेन्ना तिका मोडचे फुडें न्याय मेळ्ळी जाल्यार नाती दाखोवन चुकयलें तें जालें. मागीर तांणी फॅमिलीच्यान प्रवोट करून न्हू तिणी बाबा बसून तांणी कशें कितें करनाका जाल्यार हांगा प्रॉब्लेम कसो म्हणून जाल्यार खंयचेय एक सिनियर सिटीजन केस घाल्ले जाल्यार तो मेल्यार ताका पूत कंटिन्यू करता. हांगा कंटिन्यू करचें करना तांणी मेल मागीर ते क्लोज. तेच जावन प्रॉब्लेम जालें जाल्यार हें हाजेर मस्त जनजागृती जाली. पेपरार पूर आयलें पळय ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಹಾಕಿಸಿ ಅಜ್ಜಿ ಆಸಲೆ ಪುಟಾಯಿಸೋ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡ್ರು ಪೂರ ಪಡೆ कितले ते केलें म्हणून जाल्यार आनी जल्मा कोणें करूं ना सांगा तांगे पेपरार नांव येता म्हणून कळका अशी तशीच आनीक पेपरार आयलें सनपुरा हें उत्तर कर्नाटकांत ಅಜ್ಜಿಯ ಆಸ್ತಿ ಮೊಮ್ಮಗಳಿಂದ ಲೂಟಿ. नेक्स्ट पळय तशी करून हें इंडियन एक्सप्रेसार याजवेर ताजे प्रती एक कांत येवन न्हू मागीर ती एस्केप करचें जायना जालें तिगेलें पूण अशें असलें करच्याक एक ऑर्गनायजेशन उपर जाता. फुडें म्हळ्यार एक थ्रूआउट डिस्ट्रिक्ट थ्रूआउट कर्नाटका मिनिमम 7 to 8 ऑर्गनायजेशन आसलें मात असलें काम करतात शिवाय एक उडपा धरून बसून कसं करचें. आतां पळय एक वाराक 5-6 केस बಳ್ಳारी दावणगेरे हांगा ते देखून पुरो येता येवन हांगा दवाय घालतात. तांणी ट्रेनार सकाळीं फुडें येवचें आमगेल्या ऑफिसार हें करचें 5 घंटा ट्रेनार वापस वचचें असलें सिस्टम. ते आमगे मस्त वॉलंटियर्स आसा तांणी परत गायड करतात जाल्यार ऑर्गनायजेशन जावं का म्हणून म्हाका दिसचें. आतां पळय त्या नांवांत न्ही आनीक केस पळयात तुमी हांगा तांतूं मंगळूरचें एक केस तिगेलें नांव गिरिजा बळेकार म्हणून ती कांकण विकतले आसा पळय त्या कम्युनिटी म्हणून दिसता की ब्राह्मणची बारी चांग मनीशी की कांकण विकून 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 40 वर्स विकला काय तिणें विकून तिणें एक 3 की 4 लाख रुपये उठ केले. तेच तिगेले लायफ टायम अचिवमेंट ते कंट्री सोसायटीन दवरले. ಯಾಕೆ ರಾಮ ಸೇರಿಗಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ತಿಳಿ ನೇಬರ್ ಅಜ್ಜಿ ನೀವು ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡಿ ರಾಶಿಲೆ ಕೊಡಿನ ಮನೆಗೆ ಜಾಯಿನಿ ಕೊಡಿನ ನೀವೇನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಜ್ಜಿ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಷ್ಟು सांगून ಏನು ಟಿಕ್ ಪುಸ್ಲಾಯಿಸೋನು ಏನು ಅಂತ ಕಡೇರಿ ಏನು दिले हे दिसताना ते सोसायटीन काम करता गीता शेट्टी म्हणून सांगून 3 ಚಿಕ್ಕಿ ಆಲೋಚನೆ गेली ಹಾಗೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಮ್ಮ ನೀವು ಚೆಕ್ ಕೊಡಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತೀರಿ म्हणून
ते कसं म्हण कळले मागीर तीन कसं केलें म्हणून तिगे नांवार ट्रान्सफर करून तीन चेक दिले एटलिस्ट प्रूफ जालो न्हू आतां तीन केले निमित्त उपयोग जाला आमकां मागीर कडेन कसन जालें रे जावन कोण कोर्टान सिवील कोर्टान केस घाल्ले खंयची एडवोकेटान हांगा न्ही ताणें चंद करून केलां 3-4 की 5 वर्स जातरी 4 वर्स नंतर जजमेंट जालें ताणें लॉरी विकून घेवन एक दिवका न्ही जाल्यार लॉरी इलम जाता म्हूण सगळें तागे लॉरी पळय बस कसं गँग बस हांगाची लॉरी न्ही ते कसं म्हणटा ती टेम्पो ड्रायव्हर कितें सांग सांगी कडेन कसन जाल्यार तो मेळना कसन जाल्यार मेळना मागीर आमी कशें केलें हें असिस्टंट कमिशनर ऑर्डर आसा पळय सिवील कोर्टा ऑर्डर व्हरून घेवन असिस्टंट कमिशनरा दिलें पूण इम्प्लिमेंटेशन करचें हांगा वेवस्था आसा थंय इम्प्लिमेंटेशन करता जाल्यार तहसीलदारा दिवका तहसीलदार एनावंस करता मातसो प्रॉब्लेम आसा तशें म्हणून आमी तें असल पुरो स्ट्रॅटेजीज वर्कआउट केलें सिवील कोर्टा जजमेंटा असिस्टंट कमिशनर कोर्टा इम्प्लिमेंटेशन ताण कुडले परत केलें पोलिसांच्या तागेलें सीज करून घेवन हाडाचें म्हणून तेन्ना पुरो येवन घेवन वाडी समेत 4.5 की 5 लाख रुपये वाडी समेत तिका दिली तिगेले पळय तिगेली अवस्था कसं नाशिल्ली म्हणून पळय ನಮಸ್ಕಾರ ಲಕ್ಕಿಯು ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಗಿರಿಜಕ್ಕ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ನನಗೆ ಸೊಂಟದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಲನೇ ಇಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಮೊದಲಿಂದನೇ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಶುಕ್ರವಾರ 2ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ನನಗೆ ಸೊಂಟದಿಂದ ಬಲನೇ ಇಲ್ಲ 4ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಂದಾಕಿದ್ರು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಂದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೆಡ್ಡಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗೆ ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅವನು ರಾಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ದುಡ್ಡನ್ನೇ ಬದ್ದು ಕೊಡ್ಡೂ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸಾಕಾಯಿತು ಮತ್ತು AC ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲೂ ಆಗೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಾರಂತಪ್ಪ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನನಗೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 10 ಪೈಸೆ ಕೈಗೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಶಾರದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ನನಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶಾರದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೊಟ್ಟೋದ್ರು ನೋಡಿ ಅಶೋಕ್ ಭಟ್ರ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾನು ರಾಮನ ಹತ್ರ ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ಉಂಟಲ್ಲ ನಾನು ಸತ್ತೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು 5 ಪೈಸೆ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ती वेरलोक कळ्ळें व्हिडिओ नाही म्हाका तें दिसता एक दुडवा कितें कसकसल प्रो करताचे जना म्हणून न्ही ते तशी चलता जाल्यार ते भायर येयला म्हळ्यार कोणाकय कळना ती वेरलोक आतां हॉस्पिटलाक घाल्लेली तिका पार्शियल पॅरालिसीस जालें पार्शियल पॅरालिसीस जावन दुडूय ना ट्रिटमेंटाकय दुडू ना कसं ना कडेन वेरलोक हॉस्पिटलान तो परमिशन घेवन तिगेलो व्हिडिओ काडलें व्हिडिओ काडून घेवन असिस्टंट कमिशनर गेलो पूण अशें ती कुठेच जायना न्ही जाल्यार तिका आनी कोर्टार कशें करता वचोन तितलेच म्हूण सांगून ताणें पोलिसांच्या सांगून पुरो तिगेले त्या व्यान हाड घेवन कडेन तागेलें की आयलम घालता की तूं दुडू दिता मागीर दुडान दिलें तिगेले प्रत्येक पयशे मेळ्ळे नाही त्या मात नाही ती तांतो सांगताय व्हिडिओन तू आमकां म्हळ्यार इतले ದುಡ್ಡು ना हातान तू वखदां आताय ದುಡ್ಡು ना स्कॅन आताय ದುಡ್ಡು ना कसं जाल्यार हांव मेल्ल्यार ते राम शरीगारा ದುಡ್ಡು दिवच्यानच मेळना तशें पळोवका म्हूण ती सांगतास पळय ती असलेच बी गेले की मोर दॅन 700 व्हिडिओ आसा हांव हे कसले काडचे म्हूण सांगलें व्हिडिओ काडचे कसं म्हळ्यार हें वचून असिस्टंट कमिशनर दाखोवचें न्हय एटलीस्ट पळशीच आसा ती केवच्या जायना ते केवचें जायना आतां कसं करता हांव सांगून आनी प्रत्येक सीन असिस्टंट कमिशनरान ऑब्लेज केला ते पळोवन घेवन पळय ते करून क्लिच्यान बेगीन येवन घेवन हांवें हॉस्पिटलाक येयली ते ह्या केस वरतून आतां हांव कसलें दाखोवचें म्हूण सांगल्यार कशें कशें हें तांकां सेव करूं येता खंयचें खंयचें तांकां रक्षण करूं येता म्हूण सांगून तें रक्षण केलें मागीर तूं सांगल्या पट म्हणशी पार्शियल पॅरालिसीस जालेले 6 दिवस भितर उठून बसल्या मागीर खंय की गुरुवार कसं वचून येयलें भारी संतोश जाली पूण तें पेपरार आयलें 2,25,000 म्हाका दिल्ले आनी 2 lakhs एडॉट तिगेलें लोन ताजे वयर इंट्रस्ट घालून घेवन 7 किंवा 8 वर्स नंतर मेळ्ळें तिका ताजे नंतर इंट्रस्ट येता ते परत घालून घेवन तिका मेळ्ळें तशें जावन घेवन पण असलें दाखयल कुळें पळय तांगे एस्केप येवचें जायना म्हूण सगळें शिकत पळय त्या निमित्त
व्हरलेलें केस आमी म्हाका नेक्स्ट एपिसोडांत डिस्कस करुया म्हणून दिसता म्हाका हे प्रत्येक एपिसोड दाखोवचे कशें म्हळ्यार एवरी एपिसोड इज टोटली डिफरंट. प्रत्येक एक केसान तो आमकां कशें कितें ताका स्ट्रॅटजी यूज करचें हें त्या फरक कळटा. ताचे तरेची हांव तें फुडें दाखयता सर. नेक्स्ट एपिसोडांत तो आनीकय ಸ್ವಲ್ಪ केसीस डिस्कस करून न्हू मागीर आमी कशें तें हें पॉप्युलरायज करचें कशी जनान पार्टिसिपेट करचें म्हण सांगून न्हू आमी तें पळयत म्हणून दिसता म्हाका. या ताची आतां एक ज्येश्ठ नागरीक जावन आसो न्हू तांणी लाचार जावन आसताना तांगेले एक दुड्ड लपटायसुचाक जनान इतली पुरो स्केच घालतना म्हूण म्हाका दिसता आमी जागरूक जावन आसूं का समाज जावन आमी मुखार येवन अशी पुरो जाल्यार तशी पळोवन घेवका आनी आमगेले एक मानवीय गूण कसो आसगी आमी त्या वयर हाडका मुखार हाडका म्हूण सांगून डॉक्टर रविंद्रनाथ शानभागाक हांव धन्यवाद सांगता. धन्यवाद डॉक्टर मा. तशीची आमगे सर्व विक्षकांक हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करूं म्हूण मागता.